Am I audible? Yes, Guruji, loud and clear. Okay, very sorry for delay because of the internet. It took time to connect. Guruji, हांव तुमगेले इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिल्ले. म्हाका तेका को होस्ट करी. ओके. विद्या पे माताजी तुम्ही कोर्स करता है गुरुजी अकेला गुरुजी. Very good. Thank you. Yes, Rohit. हरे कृष्णा गुरुजी तुमका आयचे सेशनाक स्वागत असा. तुमगेले इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिला सो जस्ट फॉर म्हळ्यार वापस आनी टायम नाका म्हणून हांव अशी स्वान तुमका तुमगेले एक सान इंट्रोडक्शन दिता नाका नको सो तुमका वाट स्वागत असा. सगळ्यांक मी करतो असं म्हाका सगळ्यांक करतो बाय गुरुजी. सो ओवर टू यू गुरुजी. हरे कृष्णा. ओम नमो वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. तर आज आम्ही श्रीमद भागवत कॅन्टो 8 अध्याय 5 आणि 6 आंदोलन क्वचित असती. हाचे पुढे गजेंद्र मोक्षण हाचे विषयी डिस्कशन झाला आणि ह्या 2 अध्यायांतू आता समुद्र मंथन सुरू जाता. हरे कृष्ण. तर समुद्र मंथनाची कहाणी सुरू जावचे पुढे नारद दुर्वासा मुनी आणि इंद्रा भितर झाले प्रसंग वर्णन केलेलं असं. एक पटी दुर्वासा मुनी वैकुंठाक वतात. वैकुंठा वचून विष्णूले भेट घेऊन विष्णूली प्रसादी महाप्रसाद माळा देवाल माळ घेऊन येत असती. येताना वाटेरी तांका इंद्र लोक लागता. तांका म्हणा येता की इंद्र देवेंद्र इंद्र असा सक्कड देवताल राय असा ताका विष्णुली दया कृपा मेळका म्हणून थंय हॉल्ट घेता ती. तेन्ना इंद्र पळय गंमत कशी ऐरावतार बैसून अप्सराला डॅन्स पळयत असत. इंद्राला कसं पोझिशन इंद्र सक्कड देवताल राय असत. त्यानिमित्ताने भारी प्रचंड ऐश्वर्य इंद्राला असं आणि सकट नमुन्याचे इंद्रिय भोग असं मस्त दुड्डू असं मस्त अधिकार असं
श्रेष्ठ नमुन्याची अप्सरा भोग्य असती. जांतुल्या अप्सरेला डॅन्स पळत बसला आणि त्या नमुन्याच्या इंद्रिय भोगान तू इतले मग्न झाला की ताणे दुर्वासा मुनी आयले ताका गोंचरला पण चड लक्ष दिली. दुर्वासा मुनीन मोगान आणि करुणावश ती महाप्रसादी माळा विष्णुली इंद्रा दिल्ली. इंद्र काढली गळ्यांतून. इंद्रानं असं लेखले, हांव देवेंद्रू रायू हो कोण आयला. अशें नाही की ताका गोतुना दुर्वासा मुनीले स्थान आणि महत्व. पण त्या इंद्रिय भोगान तू लिप्त असताना केन्नाय अशें जावचें. इंद्रिय भोगान तू लिप्त जाले मागीर कितली बुद्धी असल्या ती भ्रष्ट जाता, अहंकार येता आणि शरीर देह भावना त्याची वृद्धी जाता, आत्मभावना नष्ट जाता. त्या निमित्ती दुर्वासा मुनी म्हणके महान ऋषी आयल्यान ती तरी पण तांकां तितले महत्व दिनात. आणि माळ अशी काणू ते हस्ते दिता ऐरावताक. हस्ती कशी एनिमल नव्हे. तो हस्ती ती माळ काणू पाया मुळा घालून दोन्ही पायां ती लायक करून क्रश करता. सो दुर्वासा मुनी दिसता की पळय इतले व्हड रायू देवाल भक्तू सक्कड देवताल रायू ताणे अशी व्यवहार केल्यारी बाकीच्यान कसं करचें. तागेले अशी आदर्श असल्यारी पुरा देवता वंशच पळय ते पुरा आध्यात्मिक दृष्टीनं कांयच जाता. त्या खातीर देवता दुर्वासा म्हणून ताका शाप दिलो की तुका मस्त ऐश्वर्य प्राप्त आसा, मस्त सुख प्राप्त आसा, त्या निमित्त तुका मस्त अहंकार जाला. हांव तुका शाप दिता की तुगेलें सक्कड ऐश्वर्य ज्या वेळेर तू इतले मस्त गर्व करता आसा, अहंकार करता आसा, ते तुगेलें नष्ट जाता. तू श्रीहीन ऐश्वर्यहीन आणि राज्यहीन जावन सकड नष्ट जाता तुगेलें. आणि त्या शापा निमित्त थोड्याही वेळानं हांगा ह्या बगलेन दैत्या बगलेन बली महाराज आसा. शुक्राचार्याले वयसून सक्कट ब्राह्मणाले सन्मान करून तांगेले सेवा करून तांकां संतुष्ट करून तांगेले समाधानान तुलेन अति प्रचंड तेज प्राप्त केला. ह्या ह्या बगलेन देवता बगलेन ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषी मुनी आयले मागीर तांगेले सन्मान जायना, सन्मान जायनी. त्यांनी दिलेल्या दयेक महत्व दिनी अशी विरुद्ध कार्य आसा. आणि त्या बगलेन दैत्या बगलेन तांगेले रायू बली महाराज ब्राह्मणाला सन्मान करून तांगेले सेवा करून तांकां संतुष्ट करून तांगेले समाधाना निमित्त मस्त सकड ऐश्वर्य तेज आणि बल वीर्य प्राप्त करतात. आणि बली महाराज आपल्याला दैत्य सैन्य घेऊन देवतावरी आक्रमण करून तांकां परास्त करून तांगेले त्रिलोक कितले राय आसा राज्य आसा ते पुरा पादाक्रांत करून प्राप्त करून देवतांक पुरा धांवडावन सोडतात. अशें बरयलें की देवता पुरा धांवन सकड पर्वता भितर वचून न्हिदता ती गुफे भितर. caves, in the caves they go and hide themselves. तांकां तोंड दाखोवचें जाग ना इतले तेज बली महाराजाले. तेन्ना आमकां कळटा की ऐश्वर्य केन्नाय शरिराच न्हय. ऐश्वर्य हे आमगेले पवित्रता, वैष्णव सेवा, वैष्णव आशीर्वाद, तपस्या हातूंत पुरा आसा. त्या खातीर त्या ऐश्वर्य आता बली महाराजा लागीं आसा. तागेले तप, तागेली पवित्रता, तागेले सन्मान, ब्राह्मण सेवा हे श्रेष्ठ जावन तंतू देवता वीक जावन म्हापशी पडतात.
तेन्ना इंद्राक भारी बेजार जाता की हांवें दुर्वासा मुनीक सन्मान करनी, तांकां नाच ते अप्सरा डान्स नाच राबोवन तांकां हांवें आसन दिवंक आशिल्लें, तांकां सन्मान करपाक आशिल्लो, तांगेली आरती पुजा करपाक आशिल्ली, तांगेले क्षेम कुशल निमूक आशिल्ले, ते हांव कसं नाही करनी. ताका भारी पश्चाताप जाता. पण पश्चाताप जावन कसो उपयोग. केन्ना कोणाल्या माथ्यान तूं मद मद चढता, मद म्हळ्यार हंकारू ऐश्वर्याचो आणि अधिकाराचो, तेन्ना दुर्व्यवहार जाता आसता केन्नाय. म्हणून हांगा आमगेले प्रभुपाद स्वामी बरयता ती की कितलेय ऐश्वर्य आसो या ऐश्वर्य ना आसो, कितले दुर्बळ आसो, खंयचे नमुन्याचे गर्व करचे नसो, ऐश्वर्या वट्टू आम्ही स्वताक आयडेंटिफाय करचे नसो. नम्र जावन वचका. प्रत्येक अवस्थेन तूं चैतन्य महाप्रभू सांगता आसता ती की आम्ही आरोग्य संपन्न असलेली, मस्त चंद असलेली, मस्त दुडवाळ असलेली, मस्त अधिकार संपन्न असलेली, मस्त ऐश्वर्य सुख असलेली, केन्नाय ताजेर गर्व करचे नसो. कितें म्हळ्यार ऐश्वर्या निमित्त प्राप्त जाल्लेले अधिकारू आणि संपन्नता केन्नाय मस्त काळ टिकना. केन्ना दीस आसा की केन्ना राती येता, रात जाल्ले वापस दीस येता. केन्ना पावस येता, पावस गेले मागीर वापस वत येता, वत येयले वापस शीं येता. आगमा पायिनो अनित्य, ते पुरो अनित्य आसा. ताजेर तूं केन्नाय मस्त विश्वास दवरचो नसो, आनी ते आस म्हणून मस्त गर्व करचो नसो, ते ना म्हणून दुःख करचो नसो. भौतिक जिवनांत तूं आमगेल्या अशी आसता केन्नाय. केन्ना दुड्डू आसता, केन्ना दुड्डू ना, केन्नाय भरम आसता, केन्नाय भरम ना. केन्नाय जेना प्रती आमगेल जेना विशयान तूं सन्मान आमगेले मना ना, तांगेले मना आमगेले विशय आसता केन्ना ना. ताजेर मस्त विश्वास दवरून जीवन चलचें नसो. ते केन्नाय येता, केन्नाय वता. तर इंद्राक मस्त दुःख जाता, पण मस्त लेट जाल्लें आसता, दुःख करून काय प्रयोजन ना. म्हणून सकड मोठू मेळणू देवतांक घेवन ब्रह्मा, सकट देवता ब्रह्माला वता ती इंद्र वट्टू सांगतात की आम्ही आता कसं आमगेलं ना, कसं ऐश्वर्य ना, राज्य ना, राबच्या जाग ना. तेन्ना सुमेरू पर्वतारी ब्रह्मा आसा ती तांणी पुरा जाण वट्टून श्वेतद्वीपा वता ती. आता हांगा ह्या अध्यायान तुला एक वर्णन केलेलं आसा की मनून एक वैकुंठ निर्माण केला या ब्रह्मांडा भितर. आणि प्रभुपाद स्वामी सांगतात की वैकुंठ केन्नाय शाश्वत आणि नित्य आसा. निर्माण केले मागीर ते नाव आहे थंय. तेन्ना प्रभुपाद स्वाम्यान तात्पर्यांत बरयला की ह्या वैकुंठ ह्या ब्रह्मांडा भितरी आसा, श्वेतद्वीप नावारी. आणि तांतू क्षीरउदक शाही विष्णू भगवंत निवास करता आसता. आणि एक सुंदर लायक एक सांगितलं आसा की कशी देव नित्य आसा, शाश्वत आसा, चिरंतन आसा. कृष्ण गोलोक वृंदावनांत तो आसा, तागेले कितले अवतार आसा ती ते शाश्वत आसा ती. तरी तरी पण तांणी रत्तावळे पृथ्वीरी अवतार घेतला आसा ती. आणि तांगे लीला करून उपस वच्चे आसा. स्वतः कृष्ण ही येता आसा, केलाव काळ राबून लीला करून वच्चे आसा. नरसिंह भगवान, वामन देव सकडांनी येवचे आसा, वच्चे आसा. हाचो अर्थ तांणी अनित्य नाही, तांणी नित्य तांकां थंय आसा ती. पण तांकां म्हणटा ती प्रकट जावची आणि अप्रकट जावची. तशी प्रभुपादान सांगला की धाम वय नित्य आसा, शाश्वत आसा, पण धामय केन्नाय मना आशिल्ले तेन्ना प्रकट जाता आणि मागीर अप्रकट जाता. तशी ह्या वैकुंठ जे स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तो आसा, दिव्य दिव्य क्रिएशन, दिव्य निर्माणान तो आसा, थंय दाखोवन लीला करचे खातीर हांगा प्रकट जाता आसा. ताजें नांव लोकल वैकुंठ म्हळ्यार श्वेतद्वीप. आणि तांतू तेच चिरंतन भगवंत विष्णू, क्षीरोदक शाही विष्णू म्हणून प्रकट जाता आसता ती. थंय वचून तांणी आमगेले
निवेदन दिता ती की आमगेली अवस्था भारी वाईट आसा म्हणून. तेन्ना विष्णू भगवंतान एक तांकां सांगिल्लें आसा. ते आमगेलो आयचो विशय, डिप्लोमॅसी ऑफ लॉर्ड विष्णू. देव सांगता ती की केन्ना आमी कश्टार आसा ती, केन्ना आमगेले बल ना, केन्ना आमगे लागीं चड अधिकार ना, ऐश्वर्य ना, तेन्ना आमी केन्ना लढाई करूं नजा, केन्ना संघर्ष करूं नजा. तेन्ना आमी ट्रूस करता, म्हळ्यार शत्रू लागीं वचूनय फ्रेंडशिप करून तशी प्रस्ताव दवरता. लढाई प्रस्ताव दवरचो नजा. तुमगेले आनी दैत्यान तूं केन्नाय लढाई आसा, पण ही लढाई करची वेळ नाही. ह्या वेळेर ह्या काळार तुम्ही लढाई प्रस्ताव दवरल्यार तुमगेले सर्वनाश निश्चित आसा. ताका तरी तुमकां इंद्र सांगता आसता देव, तुमकां बळी महाराजाले पडटून हात जोडून निवेदन करता. कसं निवेदन करता, ही पुरा आयडिया देवान दिलेली की तुम्ही सांगा की समुद्र मंथन करता म्हणून. खंयचे समुद्र मंथन? ज्या समुद्रा भितर हांव बसला, क्षीरसागर, दुद्धा समुद्र, ताचे मंथन करून ताचे भितरी अमृत आसा आणि ते आमी दोगांनी मेळून गाडी येता आणि दोघांनी वांटून घेऊन दोघांनी अमर जावेत. असं नाही कष्ट. हरे कृष्ण. दॅट इज कॉल्ड एज अहि मूषक न्याय. हांगा एक श्लोक असलाय का, देव विष्णू सांगता असा, अरयोपि हि संधेयाः सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद्देवा हि अर्थस्य पदवीं गतिम्. O demigods, fulfilling one's own interest is so important that one may even have to make a truce with one's enemies. आमगेले स्वार्थ हित, स्वताले स्वकल्याण प्राप्त करचे कितें केन्ना केन्ना शत्रू वट्टूय आमकां दोस्ती करता पडटा. For the sake of one's interest, self-interest, one has to act according to logic of snake and the mouse. आमगेले स्वहित मेंटेन करचे खातीर आमकां अहिमूषक न्याय लागू करता. तो कशें म्हणून देवान एक्सप्लेन केला आणि प्रभुपाद हांगा सांगता आसता. कसं म्हणता देव की एक पंता एक हंटरान तागेल्या पिंजऱ्या भितरी एक सर्प धरला, एक सर्पाक कैद केला आणि ताजे भितरी त्या पेटे भितरी एक सान होल करून विंदूर भितर वता. आणि विंदूर भितर गेले मागीर त्या विंदराक कळटा की अरे साप आसा भितरी, तो म्हाका खावच्या फाव आसा, कसं करचें, धांवच्या आतां जाग ना. तेन्ना साप म्हणटा की अरे म्हाका खावच्याक लायक भितरी रेडीमेड आयला, पण हांव भितर शिरकला, हांव आतां विंदराक खाल्ल्यार हांव भितरी आसा, भायर वचचें जायना. त्या खातीर हांव कसं करता, विंदरा वट्टू दोस्ती करता, फ्रेंडशीप करता. आणि विंदरा सांगू का की तुवें हांगा एक लायक व्हड वट्ट करी, तुका कशी वट्ट करचे दाता भितर शक्ती आसा, तुगेल्या भितर देवान अशी व्यवस्था केल्ली आसा की दांतान चाबून लायक करून त्या पेटे भितरी एक होल करून आमी दोगूय भायर सरया अशें म्हणटात. आणि मना भितर कसं प्लॅन आसा की ताणें एक फावटी दांतान त्या पेटे भितरी होल केल्ले मागीर वाट जाल्ले मागीर वचच्याक हांव सुरवेक विंदरा खाता, मागीर हांव भायर सरता. अशी ताका म्हणचे कूटनीती. हा,
कूटनीती इज लायक डिप्लोमॅसी पॉलिटिक्स, आणि तू दोन्ही हेतू साधले जाता, खावच्या काय मिळता आणि वाटे जाता. पण वाट करची बी फूड आहे तर खाल्ल्यारी वाट जायना, भितरी बसका अनेक बिंदू काय साथ देना. इट इज कॉल्ड एज अही. अही म्हळ्यार सर्प, मूषक म्हळ्यार बिंदूरू. अही मूषक न्याय म्हणून नीतीन तू सांगेल असं. देवा म्हणता की तुम्ही ही नीती कर का, आता तुम्ही लढाई केली तुमचे पराजय निश्चित असं. तुम्ही अमृताचे लोभ दाखवून तांकां कामां लावयत, तांकां हार्ड वर्क करचे लावयत. त्यांनी कष्ट केले मगरी तुम्ही कष्ट करा, चांगले उलटे तुम्ही कष्ट करा ती. आणि समुद्र मंथन हांव करता, तुम्ही खरं याचं गाणं कधी समुद्र मंथन करचे हांव काम करता आणि तुमका अमृत प्राप्त करून दिता. अमृत प्राप्त झाल्या वगैरे हांव तुमका दिता, तांकां दिना. आणि या पुरा चर्चा केल्या वगैरे देवतांक काय कळता की दिस इज नॉट द गुड टाइम टू फाईट. आणि शस्त्र अस्त्र घ्यानाशी इंद्र आणि सारे सकळ देवता बली महाराजा वटू होतात, ताका मेळच्या का तरी कसं नाही वटू शस्त्र घेतील ना. त्यांना दैत्या पक्षातून सगळ्यांनी गौजी घालल्याचं, मारका अंगा मारका मारका सगळे सगळ्यांना मान सोडका, कशी आमगेले अंतू आयल्यात त्यांनी. आणि शस्त्र कसं घेईन ती. त्यांना बली महाराज तशी भारी धर्मशील मनुष्य, दैत्य जाऊन असलेली धर्माविषयी मस्त ज्ञान असं आणि सन्मान असं. तर त्यांनी सांगला की शत्रू असलेली वडना तो केन्ना निशस्त्र असं, तेन्ना ताजेर केन्ना शस्त्र घेऊन अटॅक करून असं, आक्रमण करून असं. त्यांनी आता शस्त्र घेऊन आशायला ती. तेन्ना तांगेले विचार ऐकू का. तेन्ना इंद्रानं पळय कशेंच पळय वाईट काळ असलेली आम्ही कितलेही व्हडले मनुष्य असलेली आमकां नम्र जावन वचको पडता, पुरा भरम बगले दवरका पडता. कितले मनात तो कोप असलेली वैर असलेली ऐश्वर्य भाव असलेली आमकां सोडून नम्र जावन जबरदस्ती वचका पडता. ताका सांगितलं असं की सक्कड नष्ट झालं मागीर जबरदस्ती नम्र जावची सांग नाही. कशी त्यात आमकां कसं नाही उपाय ना म्हणून आम्ही नम्र जातात. पण बद्दल नम्र केन्ना जावका, केन्ना आमगेले ऐश्वर्य असं, बल असं, धनसंपत्ती असं, ऐश्वर्य पुरा असं, सन्मान असं, मान असं, तेन्ना आम्ही स्वतः जाऊन विचारपूर्वक नम्रताक स्वीकार करता. त्या नम्रता असल्यार ताका देवाल दय म्हणून आमकां कळता. चैतन्य महाप्रभून सांगितलं असं की या जगान तू गर्व करची जशी सक्कड वस्तू कोणाला असं, त्या असूनही त्यांनी नम्र असलेली ती देवाल कृपा म्हणून आमकां समजून घेऊ का. In English, we say that when one has all the opulence, that can make you proud. And in spite of having all the opulence that can make us proud, we are not proud and we are humble. That is considered to be the special mercy of the Lord. ठीक तरी आम्ही देवाक प्रार्थना करता की आमगे लागी पुरा आसतना आमकां नम्रता जावका. सक्कड काण घेतले मागीर जबरदस्ती नम्र जावन ती बद्ध नम्रता नाही. तर कसं उपाय ना. इट्स लाईक हेल्पलेस कंडिशन. इंद्राक तर देवान निमित्त तशी बुद्धी जाल्या. देवान ताका लायक काउन्सिलिंग केला, लायक गायडन्स दिला स्वतः की कशी कष्टावळ्यारी मनशान कशी करता म्हणून. तांणी प्रस्ताव दवरला बली महाराजाका की आम्ही अशेच करूया. तांकां लायक दिसता, बरें लायक तुम्ही कष्ट करा आम्ही कष्ट करा ती. आणि देवान लायक प्लॅन बरोवन दिल्ले आसा की सर्प लोकांतल्यान वासुकी नाग आस पळय ताका दोरी कोरका, मंदार पर्वत घेऊन येवका, समुद्रा भितरी घाल न्हू ते वासुकीक गोल गोल बांदून दोन्ही कडेन तांडुका मंथन कोरका. ताजे मागीर तांतुल्यान मस्त नमुने वस्तू येवचे आसा. म्हळ्यार देवान पुरा सांगिल्लें आसा व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन, कसं कसं जाता 1, 2, 3 स्टेप सांगिल्ले आसा पुरा. देवान सांगिल्लें आसा की तुम्ही केन्ना समुद्र मंथन करता वळे तेन्ना तांतुल्यान सकळा पाशी पुढे विष येता, हलाहल विष येता.
ते विष आयले मागीर तुमकां भंय करचें काय आगत ना. हांव शंकर आपोवन त्या विषाच्या उपाय करता. तुम्ही समुद्र मंथना कार्य मनान तूं भय दवरून करचें नज. हाचो अर्थ कसो न्हय. केन्ना आमी देवान सांगिल्ली आज्ञा पालन करता आसत तेन्ना मनान तो भंय आसचें नज. आमकां यश मेळ्ळ्यार ना मेळ्ळ्यार अशी मनां दवर न्हू. लाभा लाभो जया जयो अशी मना विचार करून न्हू करचें नज. देवाल सेवा निरपेक्ष मनान करता. पण तू भंय आसचें नज. भंय कसो नासता केन्नाय. लाभ मेळता की ना मेळना म्हणून भंय आसता. स्वार्थी भावना ताजे निमित्ती लाभ जावका आनी लाभ मेळना म्हणून भंय करता आसता. तुमकां भंय करचें कसो अगत ना. आणि सांगिल्लें आसता ताजे मागीर एक पंथा हलाहल विष उत्पन्न जाल्ले मागीर ताजे शंकर भगवान येवन उपाय करता आसता. ताजी मागीर अपास मंथन सुरू जाता. ताजे मागीर मस्त मस्त आकर्षक वस्तू भायर पडटा ती. पुरा डिटेल वर्णन करनी आमकां गोत आसा. उच्च श्रवा घोड येता, ऐरावत हस्ती येता, ताजे मागीर लक्ष्मी येता, ताजे मागीर चंद्र येता, मस्त मुन्या ताजे मागीर लास्ट अमृत येता. तर तुम्ही मध्य येवचे वस्तू भितरी आकर्षण आसचें नज. लक्षारी आमगे लक्ष कसं नसत. आमकां अमृत प्राप्ती करचें आसा. हायेस्ट अचिवमेंट आमगेले उद्देश आसा की आमकां अमृत प्राप्त जावका. अमृत प्राप्त जावच्या फुडें ताचे भशेन उण मूल्य आशिल्ले मस्त नमुन्या वस्तू प्रकट जाता आसा ती. त्या वस्तू प्रती तुमगेल्या मनान तूं लोभ आसचें नज. प्लीज डू नॉट बी ग्रीडी. फर्स्ट डोंट बी फियरफुल. नेक्स्ट डोंट बी ग्रीडी. लोभ आसचें नज केन्नाय. ते लोभ आशिल्ले मिती मनुष्य मध्ये फसता. अमृत येवचे मागीर ते अमृत येता आसता पण आमकां धैर्य ना. आमकां मध्ये आयलो वस्तू जावका. अरे ह्या जावका त्या जावका ह्या जावका तेव्हा जावका. तातूंत भितरी केन्ना आमगे लक्ष आमगेलें मन लक्ष दाखोवन भ्रश्ट जाता. मार्ग भ्रश्ट जाता. डेविएटेड जाता. तेन्ना आमगे लक्ष आमकां प्राप्त जायना. देवान सांगलें सुरू सांगून दवरलें आसा. मस्त वस्तू मध्येन तूं आकर्षक वस्तू येता आसा ती थंय तुमकां पळोवचें नज. तूं लास्टान तूं अमृत येता ते दर थंय तुमी वाट राखुका. आनी मागीर सांगिल्लें आसा पळय. यूयम तद अनुमोदध्वम यदिच्छन्ति असुराः सुराः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्वतया यथा. Translation: My dear demigods, with patience and peace, everything can be done. मन केन्ना शांत आसा. एजिटेटेड ना. त्रस्त अवस्थेन तू ना. मन शांत आसा आणि मनान तू संयम आसा. वाट राखची शक्ती आसा. कितले वेळ जाल्यार वडना आमी तयार आसा ती वाट राखच्याक. ताका म्हणटात पेशन्स, संयम. हे देवता, with patience and peace everything can be achieved. But if one is agitated with anger, the goal is not achieved. मध्ये केन्ना कोप येता पळय, क्रोध. हे म्हाका ह्या येते मेळ्ळी, ह्या येते म्हाका मेळ्ळी, हे म्हाका मेळका आशिल्ली, म्हगेली योग्यता आशिल्ली, हांव कश्ट केला, कितें मेळ्ळी म्हणून केन्ना कोप येता तेन्ना लक्ष्य प्राप्ती जायना. ते भौतिक लक्ष असल्यारय वडना आणि स्पिरिच्युअल लक्ष असल्यारय वडना. दोन्ही नमुने लक्ष आसा पळय ते क्रोध केल्यार प्राप्त जायना. क्रोध केल्यार कसानय प्राप्त जायना. कसानय आमगेले इष्ट जायना. If one is agitated by anger, the goal is not achieved. Therefore, whatever the demon asks, agree to their proposal. हांगा कोप येवचो कशें पाव आसा. मे बी तांगेल मना विरुद्ध डिमन्स कसं सांगता ती की आमकां हें जावका म्हणून. आनी ताजे प्रूफ आसा. वासुकी आपयता ती आणि वासुकीले तोंडाल भाग आसा पळय ते देवता घेता ती आणि दैत्यांक तांगेले मागीर टेल एंड दिता ती. तेन्ना दैत्यांक मस्त कोप येता. अरे टेल एंड आमकां, तुमकां तोंड, आमगेलो अपमान आसा वो. आमकां तोंड जावका, तुमकां टेल एंड जावका. आतां टेल एंड मेळ्ळें केन्नाय शेपटी मागीर मागशीच भागू. तातूंत इतलो सन्मान ना. पण देवान सांगून दवरलें आसा
तांणी कसं कसं निमगिता पळय तू हा म्हण का ऍग्री कर का तू मस्त चर्चा करता नज आणि तुम्ही केन्ना अशी ऍग्री करता ती क्रोध करना ती तुमकां मागीर दिसता मागीर तुमकां कळटा की ते कशी आमगे चांग आशिल्ले आमगेले इश्ट जावचे तरी ते कशी चांग आशिल्ले म्हणून आमकां स्वता कळटा आणि स्वता कळटा तांणी मंथन सुरू केलें मागीर तोंडा दिकेना विष आणि अग्नी ज्वाला उत्पन्न जाता आणि ताजेन अशें बरयलें आसा भागवतांतू की सक्कड देवतालय दैत्यालय सक्कड दैत्यालय बली महाराज आदी सक्कड दैत्यालय तोंड काळ जाता पुरा पुरा तेज नष्ट जाता इतली तीव्र विष आणि अग्नी भायर पडता आसता प्रकट जाता आसता तेन्ना तांकां कळटा की आमकां मागशी भाग दिल्लो आशिल्लो तो सांग आशिल्लो सक्कड देवता तोंडारी गेल्ले आसल्यार तांचे तेज उण जाता आशिल्लें पण कसं करचें आणि अहंकार आसून तूं अहंकारा भितर आसून तशी तांकां निमगेर आशिल्लें आणि देवतान शांतपणे हा म्हणलें आशिल्लें न भेतव्यम कालकूटाद विषांजलादि असंभवात लोभः कार्यो न वो जातो रोषः कामस्तु वस्तुषु A poison will be generated in the ocean of milk, but you should not fear. कालकूट अशें सांगलें आसा की ते कालकूट आनी हलाल एक एक नांव आसा एक अर्थ जाता त्या कालकुटान तो अशें आसा की कालकूट तुमी ताजे फ्युम्स मात घेतल्यार मृत्यू जाता ते पिवका म्हणून अगत ना आंगा लागका म्हणून अगत ना ताजे एक भयंकर फ्युम्स येता त्या वेपरांतूय आमी टच जाल्यार ते श्वास घेतल्यार मृत्यू जाता अशी भयंकर आसा ते अशी भयंकर तुमकां कालकूट हलाल विष देख पडता तरी तुम्ही विचलित जावचे नजा मना स्थिर दवरता मेगेलो विश्वास दवरता की हांव उपाय करताच म्हणून and when various products are churned out of ocean you should not be greedy for them or anxious to obtain them तुमकां दिसता नमुने वस्तू येता म्हणून पण कसं कसं असं व्हॅल्युएबल जेम्स मस्त नमुने रत्न निर्माण जाता आणि ब्युटिफुल वुमन लक्ष्मी देवी विल कम ऑल्सो डोंट बी ग्रीडी डोंट बी अँक्शियस टू ऑप्टेन मस्त आश करून ते काम करू नका ती अंतिम लक्ष ताजेवर लक्ष दवरया ती अशी करून मागीर युद्ध मंथन सुरू जाता सक्कड देवता मेळणू सुमेरू पर्वत उकळता ती हा पुरा पहिल्यानं पृथ्वी काढून पृथ्वी बद्दल काणू ताका उकोळणं वरचे प्रयत्न करता ती पण सुमेरू पर्वत इतलं वजनदार असं इतली जड असं की देवता पुरा मेळणू दैत्य पुरा मेळणू तांकां ते उकोळच जायना आणि तांगे हाता दाखवून ते माउंट मेरू समेरू पर्वत पळय तो पडता ताची भितरी मस्त देवता दैत्य हात पाव कुडके जाता ती मस्त देवता दैत्य मृत्यू प्राप्त जाता तेन्ना सक्कड देवतान मेळून अपास देवाक प्रार्थना केल्लें आसा तेन्ना देवान स्वयं प्रकट जावन तो सुमेरू पर्वत उकोळणू मंद सुमेरू पर्वत उकोळणू क्षीरसागरा भितर दवरलें आसा मागीर सर्प हाडलें आसा आनी मंथन सुरू केलें मागीर तो माउंटन सुमेरू हगोरगोर सकयल वता आसा मंथन कुठे साथ दिना तेन्ना अपास देवा आपयल्ले आसा आनी देवान अजित रूप धारण करून हांगा प्रभुपाद बरयता ती कितें अजित रूप आसा म्हळ्यार कुर्म रूप विशाल पृष्ठभाग आशिल्ले कुर्म देव प्रकट जावन सकाळ वचून तागेले पाठीरी ताणें सुमेरू पर्वत धारण करून ताका स्थिर केल्लें आसा मागीर मंथन जाल्लें आसा अशी आमी पळयल्यार हांणी कश्ट केलेले मात्र रियल कार्य केलेले पुरा नमुन्याचे कार्य विष्णूने केलेले आसा प्रत्येक स्टेपार केन्ना केन्ना कश्ट येता आसता तेन्ना देवतांनी विष्णूक आपयलें आसा आणि विष्णून ह्या महान कार्य समुद्र मंथनाचे कार्य मस्त विशाल कार्य तातूंत मस्त नमुना स्टेप्स आसा ती ते प्रत्येक स्टेपार कश्ट आयले मागीर तांणी देवाक आपयलें आसा आमकां वाची मेसेज आसा मेसेज की ह्या जगत्यांत तूं भौतिक जगत्यांत तूं शरीर धारण करून आमी एक नमुन्याचे समुद्र मंथन करता आसता ती कसं नाही भक्ती इज लायक समुद्र मंथन भक्ती इज लायक चर्निंग द ओशन ऑफ द हार्ट आमगे हृदया भितर मस्त नमुने विकार आसा ती काम क्रोध आदी लोभ मोह मत्सर अहंकार आसा
त्या सागरा भितर ते निपिलच पुरा विष ताची मंथन करून आमकां ते पुरा भायर धाडका, पुरा पुरा भायर घालता. ताची मागीर मस्त नमुन्याचे प्रलोभन मेळटा. ताची मागीर एंडाक देवाल रूपान आमकां अमृत प्राप्त जाता. मस्त दीर्घ प्रक्रिया आसा, मस्त दीर्घ प्रक्रिया आसता आनी म्हणजे मस्त नमुन्या कश्ट येवचे आसा. केन्ना कश्ट आमकां देवतान सांगलें, हांगा देवान सांगिल्लें आसा की अशी अशी जाता. तांकां गोतू आशिल्लें की अशीच जाता आसा म्हणून. पण आमकां आमगेल्या जिवनांतू आमी केन्ना भक्ती मार्गा मंथन करता आसतली, हृदय मंथन तांतू आमकां केन्ना कसने कश्ट येता म्हणून आमकां गोतू ना. इट्स ऑल अ सरप्राईज. वी आर ऑलवेज स्ट्रक विथ सरप्राईज. आणि मस्त म्हणून तू एक पण सरप्राईज जाले मागीर वेळ धर्म वता. कशें म्हळ्यार सरप्राईज जावन पळोवचें आसा कसं करचें कसं करचें कसं करचें. तेन्ना मस्त सरप्राईज जावचे पशी आमकां गोतो आसा की ह्या जगत्यान तूं ह्या जिवनान तूं भक्ती मार्ग कर न्हू, भक्ती कोर न्हू, देवाक प्राप्त करचें, अमृत प्राप्त करचें मार्गान तूं मस्त नमुन्याचे अननोन डिफिकल्टीज आसा ती आनी ते येत्त आसा ती ताका राबोवचे साथ दिना, कैद करून साथ दिना, कश्ट येवचे निश्चित आसा. तेन्ना प्रत्येक आईल कश्टारी आमकां नम्र जावन आमगेले क्रोध, अहंकार, लोभ, असंयम दूर करून देवा प्रार्थना करता. द बेस्ट स्ट्रॅटेजी in the case of difficulty is to run to the Lord with great humility and take shelter. आमगेल्या भौतिक जिवनात तू आमगेले अहंकार आमकां नम्र जावच्या दिना. नम्र जावन देवाले आश्रय घेवच्याक आमकां अनुकूल वातावरण आमी निर्माण करना ते आमगेले अहंकार. आमी हातून हेच शक्य आसा की तुमी कितलेय महान आसलेले, आमी कितलेय महान आसलेली, आमगेल्या तूं कितलेय बल आसलेली, प्रकृतीन दिल्लेले कश्ट आमी केन्नाय आमकां लागू जायना. स्वतः दैवी येशी गुणमयी मम माया दुरात्तया. देवान सांगिल्लें आसा की मेगेल त्रिगुणमयी मायान निर्माण केलेले कश्ट आसा ते तुमकां कोणाकय स्वतः लांगचे साध्य ना. मामेव वै प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते. केन्ना तुमी मेगेल चरणान तूं आश्रय घेता ती शरणागती स्वीकार करता ती केन्ना माया दिलेले कश्ट आसा पळय ते इनसिग्निफिकंट जावन नष्ट जाता. स्वतः कष्ट करून स्वतः अहंकार दाखवून आम्ही माया दाखवून दिलेले माया तर्फे आईले कष्ट दूर करचे आमकां साथ दिना. त्या खातीर देवाल्या शरणागती केन्नाय करचे खातीर तयार आसूं का. विशेष करून कष्टांतू न्ही, केन्ना ऐश्वर्य आसा आमगे लागीं, केन्ना मातसो भरम आसा, मान सन्मान आसा, सुख सोय आसा, तेन्ना आमी नम्र जावचे प्रयत्न करता. कष्टांतू सक्कडी दुःख जाल्ले मागीर देवा आपयतात. तातूंत इतले मस्त कश्ट ना ते कितें म्हळ्यार कश्ट जाल्यार कसं करचें. दुःख जाल्ले मागीर स्वता देवान तोंडात जाय हे देवा खंय आसा तूं म्हणून आमी प्रार्थना करतात. पण केन्ना सुख समृद्धी येता पळय तेन्ना देव आगत तेन्ना आमकां तेन्ना आमी तातूंत भोगच्या भितर मग्न आसा ती. इंद्र कशी केन्ना सुख संपत्ती आसा, ऐश्वर्य आसा, अप्सरा आसा तेन्ना नाच पळोवच्यान तूं मस्त मग्न जाला. तेन्ना उडगास ना की संत वैष्णव आयल्या म्हणून. ते खातीर आमगेल्या भारतांतू आमगेल्या वैष्णवांतू गौडी संप्रदायांतू आणि गौडी संप्रदाया भायर मस्त म्हणे संत गण आसा ती. तांणी सांगिल्लें आसा जशी कबीरान सांगिल्लें आसा दुख में सिमरण करे सब सुख में करे न कोई. जब सुख में स्मरण करे सिमरण करे तो दुःख का एक होय. पूण आमगेले अभ्यासू आणि प्रॅक्टीस खंय आसता केन्ना कसनय कश्ट ना. तथाकथित अशी खंयची जिवन तो अवस्था ना की कष्ट बिलकुल ना. पण केन्ना केन्ना कष्ट उण आसा ती आनी तिका सूख चड मेळटा. समृद्धी आसा, खावच्या जेवच्याक सम आसत आणि भांगर आसा आणि कार आसा, आपच्या घर आसा, सकळ कडेन सन्मान आसा आणि सकळ कडेन अनुकूल वातावरण आसा तेन्ना आमी सहसा नम्र जायना ती. तेन्ना आमी नम्र जावचो प्रयत्न करूं का. केन्ना सुख शांती आसा, ऐश्वर्य आसा तेन्ना प्रयत्नपूर्वक आमगेले सिद्धांत गोत्तू करून आमी आमकां नम्रता स्वीकार करता. केन्ना आमी ऐश्वर्यांतू नम्र आसा ती तेन्ना कश्टांतू नम्र जावन शरणागती घेवचे खातीर कश्ट जायना. केन्ना ऐश्वर्यांतू आमी मग्न जावन विसरता ती तेन्ना दुःखांतूय
शरणागती स्वीकार करचे सहज जायना, ते कष्ट जाता. ताका तरी सुखे दुखे बोले नाको, वदने हरी नाम करो रे. ठाकूर भक्ती विनोद सांगता असता ती तांकां कसं म्हूण आशिल्लें. ब्रिटीश काळांत इतले ऐश्वर्य आशिल्लें, इतले सन्मान आशिल्ले, इतलें एज्युकेशन आशिल्लें, इतली पगार आशिल्लो. खास रेल्वे लायना घरांतल्यान ऑफिसा कडेन घाल्ली आशिल्ली. जगत्यान तूं आयच्या जगत्यान तूं अशी ऐश्वर्य कोणा खातीर ना आशिल्लें आज ते कलियुगांत. नो बडी हॅज दिस कायंड ऑफ ऑप्युलन्स. घरा दाखोवन ऑफिसांत रेल्वे लायना, एक डब्बो, एक इंजिन, एक पॅसेंजर. ठाकूर भक्ती विनोद इतले सन्मान कोणाकय आज ते मेळ्ळी. स्वातंत्र्यांतूय मेळ्ळी आणि ब्रिटीश राज्यांतूय मेळ्ळी. पण तांणी कसं बरयला, गाय गौरा मधुर सरे, सुखे दुखे बोले नाको. कष्टा वेळारी आणि सुखा वेळारी दोन्ही वेळारी देव आमकां पावता. दोन्ही वेळारी आमकां देवाली शरणागती मस्त आवश्यक आसा, मस्त अनुकूल आसा आणि ती आमकां जावका. त्या खातीर सुखान तूं अभ्यास केल्यार दुःखान तूं मातसो कश्ट जायना. आणि दुःखान तूं नम्र जाल्यार भारी व्हडली 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 ती गोष्ट न्ही, भारी भरम करच्या गत ना. पण सुखान तूं केन्ना आमी नम्र जावन आसा ती, तेन्ना आमी बद्ध यशस्वी म्हणून सांगचे जाता. तशी डिप्लोमसी ऑफ द लॉर्ड अही मुशक न्याय देवान हांगा 5 आणि 6 अध्यायान सांगिल्लें आसा. समुद्र मंथन लिला मस्त दीर्घ आसा, विस्तारपूर्वक आसा. ते पुरा आतां सांगू जायना. पण देवान कशी स्टार्ट कशी करून दिला. आता हांगा देवान प्रत्यक्ष तांकां मार्गदर्शन केला. आमकां देवाले प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त ना. आमकां गुरु मार्गदर्शन प्राप्त आसा. आणि केन्ना गुरु ही आमकां मेळना ती प्रत्यक्ष मार्ग दाखोवचे खातीर, प्रत्यक्ष उपदेश करचे खातीर. तेन्ना गुरून आमगे बरें कोण दवरला, वरिष्ठ वैष्णव. तांगेले मार्गदर्शन घेवका आमी. आणि तांगेल मार्गदर्शना विशीं आमकां मनांतू शरणागती आसुका. त्या मार्गदर्शना पालन करचे खातीर नम्रता आसुका, मन नम्र आसका. तेन्ना आमगेलें जीवन सफल जाता. प्रत्येपंत आमकां कृष्णाल उपदेश मेळताची म्हणून सांगू जायना. प्रतिपंत आमकां आमगेले गुरु महाराज मेळटा ते म्हणून सांगू जायना. पण प्रतिपंत आमकां वैष्णव मेळटा ती खंडीत जावन. तेन्ना फुडेची कश्ट आयले मागीर वैष्णव सोदून काडच्यो न्ही. कष्टांतू सुखांतू दोन्ही प्रसंगांतू वैष्णव आमकां स्थिर करून आमगेल्या जिवनांतू घेवका, उपदेश प्राप्त करचे खातीर. आमगेलें जीवन नित्य नियमांतू आमी वैष्णवाल्या उपदेशाच्या आश्रयांतू आसुका. मागीर आमकां कश्ट आयल्यार व्हडना, सुख आयल्यार व्हडना. आमी आध्यात्मीक मार्गांतू स्थिर आसा ती अशें आमी लेख वयता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोणाक प्रश्न असल्यार तुम्ही ऑडिओ ओपन करून निमगो येता. हरे कृष्णा प्रभूजी. येस. तुम्ही आता सांगले डिप्लोमसी डिप्लोमसी तुम्ही तर कसं गहन अर्थ कसा जसं अमृत मिळाली हायएस्ट अचिव्हमेंट तुम्ही सांगले. तुम्ही मिनिंग कळली आमकां. कारण देव तर देवता टू आशिल्ले. अमृत मंथनांतू अमृत लक्ष म्हणून दाखयलें आसा. पण आमगेले आचार्य सांगता ती की त्या अमृता पशी श्रेष्ठ एक अमृत आसा, ते आसा कृष्ण प्रेम. वॉट इज एक्सप्लेन्ड हियर इज अ मटेरियल कन्सेप्ट अमृत. आता नेक्स्ट महिन्यांतू जानेवारींतू कुंभमेळा आसा इलाहाबाद त्रिवेणी संगमांत. महाकुंभ आसा, वन्स इन 12 years. तो विचार करचे म्हण काय आसा, तेच अमृत देवतांनी प्राप्त केलेलं आहे. प्राप्त केलेलं मागीर देवता आणि दैत्यांतू युद्ध जाला. तांतू गरुड आणि ते पात्र घेऊन धाविल आसा ती. आणि धावताना ते 4 कडेन पडले. खंय पडले, उज्जैनांतू, त्रिवेणी संगम, नाशिक आणि उज्जैन. आणि त्या तिथीक ते अमृत त्या जागेंतल्यान वयर येता. आणि तेन्ना सक्कड जे संतगण आणि पुरा श्रद्धाळू जन
ते वचून नावच्या होता ती त्या मुहूर्तारी मौनी अमावास्या मकर संक्रांती अशे प्रकार 4-5 शाही स्नान असतात. तेन्ना प्रभुपादाक सगळ्यांना नेमगेले आशिल्ले की आम्ही थंय वचूं का की वचच्या नजर. तर प्रभुपादान लायक उतर दिल्लें आसा की आमकां ते अमृताची जगत ना, आम्ही थंय वता ती प्रचार करचे खातीर. ज्यान कशी वटू जाता धार्मीक विशयांतू धार्मीक मन करून करोड कटल्यान ज्यान ते वटू जाता तेन्ना आमकां प्रिचींग करचे खातीर एक चान्स आसा. आम्ही थंय स्नान करचे खातीर त्या मुहूर्तारी म्हणून थंय गडबड करचे आमी वचना थंय. आम्ही आईल ज्ञानांक पुस्तक वितरण हरिनाम वितरण प्रसाद वितरण करचे वचूं. तेन्ना आमकां एक कोतस की दानव दैत्य आणि देव हांतू भितर जाल्ले समुद्र मंथन आसा पळय तांतू आमकां ना रत्ना भितर इंट्रस्ट आसा ना अमृता भितर इंट्रस्ट आसा. आमकां आमगेलें अमृत कसं नाही कृष्ण प्रेम अमृत कृष्ण सेवा अमृत गुरु सेवा अमृत आमगे लक्ष ते आसा. कितें म्हळ्यार हे अमृत प्राप्त केले मागीर देवतान प्राप्त केले तांकां मोहीन मूर्तीन तांकां दिल्ले तांकां छद्म करून चीट केले दैत्यांक. तरी पण देवतांक कष्ट आसा ती अहंकार आसा लोभ आसा मस्त नमुने कष्ट आसा तांकां. ते अमृत प्राप्त करून आनी कसन प्राप्त केले जीवन परम सिद्धी प्राप्त केले काय नो आन्सर इज नो. त्या खातीर समुद्र मंथन ही काण आसा पळय तांचे आमकां ते शिक्षा मेळटा की आमगे लक्षार आमगे कशें ध्यान दवरता. पण त्या अमृत आसा पळय दॅट इज नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट. ती एक भौतिक प्राप्ती आसा इंद्रिय भोग करचे खातीर लायक करून सुखार आमकां जीवन काडका म्हणून नमुन्या भोग करच्याक शक्ती जावका म्हणून ते अमृत तेच कॉल्ड सोमरस. पण आमकां वैष्णवांक त्या सोमरसा भितर अमृता भितर मोग ना. आमगेल अमृत चिरंतन अमृत ते प्राप्त केले मागीर अपासांग येवचे ना. यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम. हे अमृत प्राप्त केल्यार अपास येवच्याक फाव आसा आमी शरीर धारण करून. कृष्ण प्रेम अमृत प्राप्त केल्यार शरीर धारण करचे अगत्य ना अपास येवचे अगत्य ना. देवा लागीं सान्निध्य प्राप्त करून चिरंतन वास्तव्य प्राप्त जाता. हरे कृष्णा. आणि कसं प्रश्न कळलो एनी अदर हरे क्वेश्चन? कृष्ण प्रभुजी. हरे येस कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. हरी आ, बोल. हरे कृष्ण. प्रभुजी कृष्ण प्रेम म्हणून सांगलारी आम्ही ते जप करताची पुरावे चलरी षडवैरी आमगेल वट्टू असता एस्पेशली म्हाका तशी एक एक वेळा षडवैरी असता तेन्ना ते आजले कूड आमकां कृष्ण प्रेम मेळना हांवें सांगून ते फील जात प्रभुजी. प्रश्न तू एक म्हणाले की एक एक पटी की सक्कड पटी. ಕೈಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಒಂಜತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ತೆದನ ಜಲ್ ನಂತರ ದಿಸ್ತ ಅಶೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾವು आम्ही केदने आमगेल विश्वांत मनान तू केदने भारी दुर्लभ भारी अप्रूप केदने लक्ष असते जपान तू मस्त कडे मनान तू आमगेल्या मस्त नमुना विचार असती षड असती षडवारी असती. सो व्हॉट इज द क्वेश्चन कसं करचें नव्हे कसं करचें म्हळ्यार समुद्र मंथन चालू दवर का बंद करून नच हरिनाम जप आस पळय ते समुद्र मंथन आसा हृदय समुद्र मंथन. त्या हृदय समुद्रांत तू मस्त नमुने विकार असती षडरिपू ते मेन असती बाकी मस्त आणि काही कोयर असतात तू ते आम्ही मंथन करता राबुका मागीर एक काळ येता तेन्ना ते पुरा नाका जाल्ले वस्तू भायर पडता तेन्ना ते विष आयले भायर आयले मागीर देवता परत धांवन गेले तांकां राबू जायना थंय. तेन्ना तांणी विष्णू आश्रय घेतलो. आमकांय केन्ना दिसता की आतां आमी जप सुरू केले पळय ताची फुडें आमी चांग आशिल्ली ती जप सुरू केले मागीर चड कप येता चड काम वासना चड लोभ दुडवा खातीर मस्त नमुने अरे फुडें हांव समो आशिल्ली जप सुरू केले मागीर पुरा वायट वस्तू खंय तांकां आयकूच ना. थंय आशिल्ले ते आतां आमी चर्निंग केले मागीर सकाळ वयर येता आनी वयर भायर पडटा आसता तेन्ना देवाल आश्रय घेवका आणि जप करची प्रक्रिया बंद करच्या नज कष्ट जाले मागीर जप चालू दवरका. देवान कसन केले विष आयले मागीर शंकर आपयले ताका आदेश दिवन विष नष्ट केले आणि देवतांक अपास सांगले
मंथन सुरू करूया ती स्टार्ट अगेन. तेन्ना सगळ्यांनी वचून मंथन सुरू केला. ताजे मागीर आकर्षक वस्तू, लक्ष्मी, ऐरावत, उच्चैश्रवा घोडो आणि नमुन्याचे आकर्षक जेम्स आयले ती. ते कसं नाही ते आणि तो विष गेल्यामुळे आम्ही मुक्त जाय न्ही आणि काही लोभ बाकी आसत. तो लोभय नाका म्हणून सांगता हे नाका ते नाका ते नाका ते नाका आमकां दाखयता हे दाखोय हे दाखोय हे दाखोय. नो 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 नो. हांव कसं का तरी मंथन करता आसता तेची म्हाका जावका तितले आमगे निश्चय आसता. आणि ते निश्चय करचे खातीर चांग सत्संग आसुका. कोणा मनान तूं ते लक्ष्य प्राप्त करची तीव्र इच्छा आसा तांगेले वटू सत्संग करता. भक्ता भितरी मस्त भक्त आसा ती. मस्त भक्तांक जप करताना दुडवाचे मस्त मोह आसा, सन्मानाचे मस्त मोह आसा. हे जावका ते जावका अमुक जावका तमुक जावका. भक्ती आसता, भक्ती ना म्हणून ना. पण रूप गोस्वामी सांगता ती, रूप गोस्वामी स्पष्ट सांगता ती की भक्ता भितरी कोणाक दुडवा विषयी आणि शरीर भोगा विषयी मस्त आसक्ती आसा तांगेल संग करचे ना. भक्ता भितरी विचार करून सत्संग करता कोणा वटू लागी वचका म्हणून. आणि लागी कोणा वटू वचका कोणाक अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम ताजेरी लक्ष आसा असल भक्ता वटू सत्संग करता. बाकी शेअर मार्केटाचेर चर्चा करतरी देवस्थाना वचना जा. कोणा फॉरेना वच्चे आसा म्हणून त्या चर्चा डिस्कस करच्याक भक्ता वटू वचना जा. भक्ता वटू फिल्म पळोवचे वचना जा. भक्ता वटू हॉटेलिंग करचे वचना जा. अरे हांव भक्ता वट गेल्लो, हांव सत्संग आशिल्लो, सत्संग हॉटेलिंग केला हांवें. नो. सत्संगान तूं देवा विशयी एकाग्र जावन चर्चा करता. पण सत्संग दुर्लभ आसा. केदां नित्य नित्य मेळना, केन्ना केन्ना मेळटा. आणि तांतूय हृदय परिवर्तन करता सत्संग भारी दुर्लभ आसा. हांव सांगिल्लें मस्त कडेन सांगिल्लें अपस सांगता. सत्संग म्हळ्यार कसं न्हय, सत्संग म्हळ्यार त्या संघा भितरी बैसले मागीर आमगेल्या जगत्यान तुले आकर्षण कम उण जाता आणि देवाविषयी आकर्षण वाढता, वृद्धी जाता. दॅट इज कॉल्ड सत्संग. ते चालू आसा कथा आणि चालू आसा आमगेले मना तूं आकर्षण देवा जगाविषयी उण जायना. केन्ना केन्नाय चढता तांतू. तो सत्संग न्ही. दॅट इज नॉट सत्संग ऑल्दो एक्सटर्नली अपियर्स एज सत्संग. सत्संग म्हळ्यार तांतू अर्ध घंटो, 1 घंटो, 5 मिनिटां, 2 घंटे दिल्ली मागीर जगत्या विषयी आसक्ती थोडी पुणी उण जावका आणि देवा विषयी आसक्ती थोडी पुणी चढ जावका, थोडी पुणी विरक्ती येवका. ताका म्हणटा सत्संग. आणि ते जायनात री सत्संग आसो पण आमकां ताचे लाभ जायनी. म्हणून आमी सुखांतू आसतना दुःख आसतना आमगेले समुद्र मंथन, हृदय समुद्र मंथन चालू दवरता. ते एक वस्तू केन्नाय बंद करूं नजा. कृष्ण प्रेम प्राप्त जायतय ते आमी राबोवचे नजा. निश्चयपूर्वक, शक्तीपूर्वक, मनपूर्वक ते करता राबुका. आणि आत्त षड रिपू षडिते रिपू आसता म्हणून निराश जावचो नजा, बेजार करू नजा. गोत्ता सामका की आमी रोगग्रस्त, आमी पेशंट आसा ती. पेशंटाका बेजार करू शकत ना. डॉक्टराला वचुका, वखद घेवका. म्हाका रोग जाला म्हणून बेजार करचे काय आगत ना. म्हाका गोत्ता आसा म्हाका रोग जाला म्हणून, हांव रोगी म्हाका गोत्ता आसा. पण डॉक्टराला वचून नित्य नेमान वचून वखद घेता राबुका. ताणे सांगू थंय आतां बंद करया ती तेदोळ थंय ते वखद घेता राबुका. अरे कितली वखद घेवचे भारी म्हाका बेजार जाला, कितली वर्स जाल्ली आनी वखद कांयच जायना ना, आनी 2 वर्स घेवका. ते घेता राबुका. यू हॅव टू बी व्हेरी पेशंट, हंबल, एक्सेप्टिंग आय एम अ रोगी आणि बेजार न करता आम्ही वखद घेता राबुका. हरे कृष्णा.